Just imagine. Hi folks, welcome to Just Imagine. आणि या आठवड्यात पहिले आम्ही बीफ प्राइसेस आर गोइंग अप अँड अप अँड अप अँड अप अँड अप. बीफ सध्या बीफ इज 180 रुपीज पर किलो. बाजारात 180 रुपयाचेर पावला बीफ पर केजी. इश्टानो लोक कितें म्हणटाना ह्या परस भांगर केलेलें बरें. इश्टानो कर्नाटका इलेक्शन काँग्रेसीन जिखलें. कर्नाटकाचे लोक थंय हेका आतां परिवर्तन म्हणटात. तशें आमी हांगा म्हणटा पळय तशें हांगा गोंयान आमी जेन्ना कांय काँग्रेस लिडरांक कर्नाटकाच्या जैतीचेर तेंच्यो प्रतिक्रिया विचारल्यो तेन्ना सुभाष शिरोडकरान हाचें श्रेय एज युजल पार्टी हायकमांड सोनिया गांधी आनी राहुल गांधीक दिलें. रवी नायक आदलो मिनिस्टर हाका आमी विचारलें तेन्ना तेणें एज युजल हे जे आसा हे कर्नाटकाचें आसा, हे जे राज्य आसा बरेचशे राज्य आसा ते आनी जे आसा पळय जे कर्नाटकाचे सगळे जे आसा ते जे पयलींचे आसा सरकार ते गेल्ले आसा न्ही आतां नवें सरकार येयल्लें आसा आनी जे गेल्ले आसा ते आज बेळगांव जो आसा खडे बाजार जो लोक येता लोक वयता येता जालें हय. आनी आमी म्हटलें पुरो आतां आमी वाजेल्ले आसा. आनी लास्ट आमी चर्चील आलेमांव विचारलें आदल्या PWD मिनिस्टराक की कर्नाटकान परत फूल पावर काँग्रेस सत्तेर आयले तेजेर तुजें रिएक्शन कितें. तेन्ना चर्चील म्हणपाक लागलो एज युजल बाबा इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशीन्स. ओ नो चर्चील बाब नॉट अगेन. थंय वोटींग मशिनाकूच ब्लेम करता तो. बाकी पणजे काँग्रेस हावजान आनंद गगनात मावेनासो जाल्लो सारको. फर्स्ट टायम पणजे काँग्रेस हावजान आपली लास्ट 66 वर्सांची परंपरा तेंच्यांनी मोडली आनी ह्या फावटी कर्नाटकाची जैत साजरी करपाक भक्कम पेडे हाडले ना, लाडू हाडले लाडू. पण हांव म्हणटा रेजिनाल्ड आनी सुदीप तामणकर थंय आसतना आनी लाडू कित्याक हाडपाक जाय आसले. म्हणजे तेंचेर उलोवप इतलें गोड. तुमी कितें लायला ताका गोल म्हणटा म्हणून गोल गोड गोड उलोवप. शी उश्ट्याचे खातात हांव उश्ट्याचे खाता एकामेकाचे. पॉलिटिक्स म्हटलें काय न्हू कितेंय करचें पडटा रे बाबाची सामकें. कर्नाटकान काँग्रेसीचें व्हड जैत आनी BJPचो एक मोठो पराभव हाचेर गोंय BJPन एक चिंतन शिबीर घेतलें. जस्ट इमॅजिन. चीफ मिनिस्टर CM सगळ्यान एक पयलीं सांग आधार कार्ड जर करतलो जाल्यार कितें डॉक्युमेंट जाय पडटा. सारकें म्हाका प्रॉब्लेम जाला. KYC फॉर्म आहा पळय हे भरपाकूच जाय नाजाल्यार सिलिंडर केन्नाच मेळपाना. बरें हे सबसिडी घेवपा खातीर नॅशनलायज बँकेचो अकावंट जाय काय असो कॉपरेटीव सोसायटीचो बी उपकारता. बरें रेशन कार्ड ना जाल्यार तेंच्यांनी कितें करपाचें कितें फॉर्मेलिटीज कितें आमकां सबसिडी जाय जाल्यार. तुम्ही आता म्हाका करता करता क्लार्क करपाक लागले मरे. वाचा आनी विचारा मरे डिटेल. बरें हे डिटेल्स खंय विचारपाचे तर पंचायतीन काय गॅस एजन्सीन काय डायरेक्ट वेळना बी तेंचे झोनल ऑफिसान. बरें विश्वजीत राणे कितें म्हणटाना तो आधार कार्ड करपाक रेडी ना खंय. तो म्हणटा की सबसिडी खातीर आपूण कित्याक आपली रेटिना स्कॅनिंग फिंगर प्रिंट्स बी दिवं. मेनली विश्वजीत राणे आधार कार्डाच्या ऑफिसान वचपाक वाजेता बेजारता. मागीर कितें जालें जर चौटाला वचूंक शकता जाल्यार हांगा कितें कोण विश्वजीत वचूंक शकना. चौथाल्यान आधार कार्ड केलें तर हां. बरें विश्वजीत राणेन हालीं देवळांक महिला मंडळांक स्पोर्ट्स क्लबांक डोनेशनां दिवपाक सुरवात केल्या खंय. परत शिवोले बिचोले मये मांद्रे तो सिटां जिखपाची स्वप्नां पळयता दिसता विश्वजीत राणे. पळया तुमी जाल्यार दॅट वील नॉट बी टॉलरेटेड. बरें समजा विश्वजीत राणे अथवा आनी कोणी दुसरो काँग्रेस लिडर डोनेशनां दिवपाचे ऑर स्पॉन्सर करपाचे बंद करिना जाल्यार कित करतलो तूं पारीकर. जो करिना पळय ताका गोंयान आमी फुडल्या बरोबर नोट करून कितें करपाचें तें करतले. आरे बाबा धमकी. बरें CM तुका एक सांगता जर येडियुरप्पा फुटोंक नासलेलो न्ही जाल्यार आनी कर्नाटकान इल्लिगल मायनींग स्कॅम जावंक नासलो जाल्यार
काँग्रेसीक इतले व्हड यश केन्नाच मेळचें नासलें जाणा. तें आसूं, शेवटी यश हें यश न्ही. बरे सीएम गॅस सिलिंडराची सबसिडी खंय जुनानसून मेळटली खंय. तो पर्यंत आमी खंयचे पयशे हाडपाचे. नाही, इफ यू आर इंटरेस्टेड दॅट आय वील गिव यू आफ्टर 2 days. ये सीएम आता सेंट्रल गव्हर्नमेंट दिवच्या पयलीं गॅस सबसिडी दितलो खंय आमकां डायरेक्ट. When I learn about details of the. Secondly, आमी एक म्हणजे कळ्ळें तें. जस्ट इमॅजिन इश्टानो, बाबू कवळेकर खंय स्विमींग करता हालीं खंय खूब. आनी तो स्विमींग करता खंय तेन्ना तो सरळ स्विमींग करिना खंय, तर तो उलटो पळयता खंय. उलटो पेंवपाक ताका खूब आवडटा. ही लायक्स टू स्विम बॅकवॉटर स्विमींग ताका खूब आवडपाक लागल्या. म्हटल्यार ही बॅकवॉटर स्विमींग म्हटल्यार याद जाली की बाबू कवळेकराची खंय केरळान 5.5 करोडाची प्रॉपर्टी आसा खंय. केरळा, द लँड ऑफ बॅकवॉटर्स. बरें, क्रायम ब्रांचीन बाबू कवळेकराक इन्व्हेस्टिगेशनाक आपयलो आनी बाबू कवळेकराचे इंटरोगेशन 5 मिनटां भितर सोंपलें खंय. कशें आनी कित्याक तुमीच पळया. ओके. सांग पयली, केरळा प्रॉपर्टी आसा काय ना तुजी. केरळा प्रॉपर्टी कितली आसा सांग. मार सांगता काय ना रे. अरे बाबा, माझी केरळा प्रॉपर्टी काय आज सांगता काय ना. केरळा कितले सांगता 11 प्रॉपर्टी आसा, 5.5 करोडाची. आणि तिरुवनंतपुरम हांगासर 8 हेक्टर्स जागो आसा घेतलाय. आणि झारखंड हांगासर म्हाजे कोल मायनी आसा. आणि मुंबय 5-6 फ्लॅट आसा जाले. आणि कांयच खंयच म्हाजी प्रॉपर्टी ना. इतल्योच प्रॉपर्टी आसा. पांया पडटा आनीक मारूं नाका. आनीक आसा काय ना खरें सांग. खरें देवाच्यान आनीक कांयच ना. पांया पडटा खरें आनीक कांयच ना प्रॉपर्टी. ओके लेट हिम गो. बाबू हेज टोल्ड एवरीथिंग. इंटरोगेशन ओवर. चालू होते अजून ह्या रे अजून परत जे काही चालले ते आम्ही सांगला आणि परत दिसत अजून चालू का बरं झालं. तुम्ही क्लॅरिफाय करपाक पावले तुमच्या इथे लायनाची सांगले शे कितें सरकार रे. MLA म्हणून पळयना, जंटलमॅन म्हणून पळयना मरे. बाबू कवळेकर शी ताका मार बरें. एक मात पळया, इतलें जालें सगळें पण बाबू कवळेकरान खंयच कळपाक दिवंक ना आपल्या तोंडार की बंद दरवाजा मागीर कितें घडलें सगळें तें. आनी परत खंय बाबू कवळेकराक आतां 22 तारखेक आपयला खंय इंटरोगेशनाक. 22 तारखेक परत इंटरोगेशन. बाबू तूं आमकां सांग, ही केरळा प्रॉपर्टी म्हणटा पळय ती तुवें केन्ना घेतलेली. काही दिसा पयलीं. पण का केरळा ह्या केरळा स्कॅमान गोंयचें नांव घाणायलें हां बाबू कवळेकर. आणि आमकां गोंयकारांक एक भोवमानचो की गोंयांक आनी कितें कितलें वायट दिसलें जाणा आमकां. चंद्रकांत, प्रॉपर्टी घेवपाचीच आसलेली जाल्यार गोंयान घेवपाची. तूं स्कॅमा करपाक गोंया भायर कित्याक वचपाक जाय आसलो तुका. केपें, सांगे, कुडचडे, पेडणे, म्हापसा, बिचोले, सांखळे जाय थंय जाय तसले जागे हांगा गोंयान करची आसली. आपल्या स्वता मायभुमीन स्कॅमा करपाची जी मजा ती भायर वचून करूं नये. आपली मायभुमीनूच करपाचें कितें तें. धरून ते वास्को धरून तो पोंडा, काणकोण, सांगे, केपें सगळें धरून. हय सगळे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा धरून जाय ते कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तुका करोडांची प्रॉपर्टी घेवं येता आसली. हे तूं जाणा आसतना कित्याक केरळा गेलो सांग म्हाका. बरें, आतां तुजें क्रायम ब्रांचीन इंटरोगेशन केन्ना परत. 1 तारखेक ऑगस्टाची सुरवात जाता. 5 तारखेक 5 तारीख पर्यंत चलतलें. म्हणजे 4 दीस तुजी इंटरोगेशन आनीक परत 4 दीस. बरें, एक सांग तुज्या ह्या तथाकथीत केरळा स्कॅमाचेर केपेकारांचें कितें रिएक्शन. अशे पद्दतीन आयज आमकां केपेकारांक खुबशी उमेदीची गजाल. केपेकारांक उमेदीची गजाल. ओके फायन. पण मिस्टर कवळेकर एक सांगता, फाल्यां तुका जेलीन बी वयचें पडलें जाल्यार तूं मात सुद्दां खजील जावं नाका, बेजार जावं नाका. लजेची कांय गजाल ना ती. बरे मनीस जेलीन वतात. आतां संजय दत्त बी जेलीन गेला. आतां श्रीशांत बी वचपाचा बाकीचे.
आता आजकाल जेलीन म्हणजे व्हडल्या मनशांची एक सायन ती खबर आसा तुका? जस्ट इमॅजिन इश्टानो, आता जे तुमकां हांव दाखयतलो, अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो देखकर आप चौक मत जाना. आय मीन अचंबित बी जायशात. ही एक नवी गेम आणि मागीर म्हाका सांगा की ह्या गेमीचें नांव कितें तें जर तुमकां खबर आहा जाल्यार. पळया तरी तुमगेली जनरल नॉलेज कितली आहा ती. ओके, तुमकां कळ्ळें ही गेम खंयची ती, नांव खबर आहा तुमकां? ओके चला, हांवूच सांगता. ह्या खेळाक चौक बॉल अशें म्हणटात. म्हणजे तूं जर आतां ही गेम पळयतना तुवें पळयलें की बॉल घेवन अशें ते बास्केटीचेर मारतात, जाळ्याचेर मारता आनी तो बाउन्स जाता आनी मागीर ते परत घेवन आनी कितें तरी करता ते. आनी ते पळोवन तुका ती गेम कळना आनी तूं जर अचंबीत जाता, सरप्रायज जाता, जाल्यार ताका चौक जाना म्हणटा इंग्लीन, चौक जाना. आनी तो बॉल म्हणजे चौक बॉल हांगासरूनच ताका तें नांव कळ्ळें. इसीलिए उसे चौक बॉल कहते हैं. ओके पुरो जस्ट इमॅजिन. इश्टानो, आता घेवया हांगासर एक बारीकसो विसव आनी मेळोया विसवा उपरांत. तोपर्यंत हांव चौक करपे म्हणजे चौक बॉल हांव मातशी ते रुल्स बी पळोवन शिकोन येता, म्हणजे गेम कितें ती अंडरस्टँड करता. रोखडे ना खंय नाका आनी कहीं चौक मत जाना. आय एम कमिंग बॅक. जस्ट इमॅजिन.